दिवचलच्या लाखेरे गावात श्री संत सद्गुरू बाळू मामांचो जल्मदीस सुवाळो भक्तिभावान मनयलो। भक्तांनी एकठांय येवन लाखेरे गावात बाळू मामाचें देऊळ बांदलां। ताका लागून ह्या गावाची प्रति अदमापूर अशी वळख जायत आसा। भक्तांनी एकठांय येवन बाळू मामाचो जल्मदीस सुवाळो उमेदीन मनयलो। दिसभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाले उपरांत सांजे पाळणे सुवाळो जालो। राती धोलांच्या गजरात आनी हजारांनी भाविकांच्या हजेरेत आरती जाली। जल्मदीस सुवाळ्या निमतान दिंडी आनी रिंगण जालें। पळयात ह्या सुवाळ्याची कांय खिणचित्रां। बाळूमामाचो जाता जल्मोत्सव आनी व्हड उमेदीन आमी ते करता। कारण हे बाळूमामाची हांगासर लाखेऱ्या आनी वन स्थळांत पावली आमची पुण्य आसली म्हणून ह्या सगळ्या लोकांक तेजें दर्शन मेळ्ळें आनी भक्ता फाटल्यान बाळूमामा आसा आनी ह्यान फुडें कायम बाळूमामा रावतालो। संकटान जो कोण पडला तेजे वाटेन अडचणीन कोण पडला ताका सगळ्यांक धांवान येतालो आनी बाळूमामाचें जगवल पळयतालो। स्वतावून तुजें जेन्ना भक्ती करता तेन्ना तुका बाळूमामाचें दर्शन स्वतावून इतके बाळूमामा कडेन पुण्य आनी बाळूमामा तुमच्या भक्ता सुखी रावतलो। बाळूमामा इसरो नाका बाळूमाचे साह्य कंप्लीट तुमी पुजा करपाची आनी तेजी भक्ता खातीर बाळूमामा धांवान येतालो। सगळ्या संकटां उबो रावतालो।